पेडणे गोवा कूळ आणि मुणकार संघर्ष समितीची बसका जाली। जावपी विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्याचेर आवाज काढून लोकांक न्याय दियात, ना जाल्यार आमी अप्रचार करतले म्हूण समितीची शिटकावणी। तशेंच ह्या कायद्या अंतर्गत तालुका मामलेदारान अजूनय केशी घेतिल्ल्यो नात, त्यो बेगोबेग घेवच्यो म्हूण समितीची मागणी। आयडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कायदो चेंज केलो गोंयान गरज नासतना तो चेंज केल्या उपरांत विदिन 4 days 4 दिसा भितर ज्यो केशी मामलेदारान आहल्यो ते कोर्टान पावल्यो। आज 7 महिने तेच केशी परत मामलेदारान येवपाक ते हँडिकॅप जाला, अपंग जाला काय आनी ते उलयत ना, हे हांव तर त्या सरकाराचो जावं प्रायोरिटीन मनोहर पर्रीकाराचो निषेध करता। दुसरे म्हणजे आयज जे बहुजन समाजाचे आमदार मंत्री जे खासदार असतात ते सत्तेच्या लालचेपोटी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी ह्या सरकारान भाजपाच्या इतके नतमस्तक झाल्यात की ते ह्या विषयी उलोवंक शकना। आता येणारे जे निवडणुकी असतल्यो त्यांना प्रायोरिटीन आमची चळवळ असतली। हे जर बहुजन समाजाचे आमदार जर असेंब्लीन ह्या कुळमुणकाराच्या फाटल्यान रावन आवाज उठयना जाल्यार आमी हेंका अक्षरशः त्यांचे अप्रचार करून त्यांना घरा बसयतले, हे आमी आज ठरयल्ले आसा। ते कायद्याचे रायट्स आसात ते भाटकाराक वतात आणि थी कुळाक कसलोच रायट ना। आणि हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, सनसेट क्लॉज आणि जे पळय ट्रान्सफर ऑफ केसीस फ्रॉम मामलेदार टू कोर्ट हे सगळे ताणी फाटी घेतला आणि परत हो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमी घेतले। ताचेर हे सगळे गोष्टीचेर आमचो टोटल विरोध आसा, कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडून आमचें कांय जावपाचें ना। कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडल्यार फक्त भाटकाराचोच फायदो जातलो, त्या खातीर आमी आतां परत ओपोजिशना कडेन विरोध करतात। तांकां सांगतात की बाबा तुम्ही समज म्हणून ते विधेयक हाडलें जाल्यार ताजो पुरेपूर तुमी ओपोज करात आणि ह्या आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमकां हें करपाचें ना थंय आनी परत आनी आमकां गोंयाक नाका आनी कोणाकूच कुळाक नाका। आनी आमचे जे मुणकार आसात, कश्टकरी समाज आसात, शेतकार आसात भाव, ते खरोखर परत लाचार जातले। कित्याक आज आमी शेतां रोयनात हाजो अर्थ असो न्ही की आमकां शेतां नाकात, पूण आज खरोखर आमकां परवडना ती शेतां करपाक। आज मानाय कितलो म्हारग जाला, कितलें सारें कितलें म्हारग जालां, त्या खातीर आमी म्हणटात पयलीं तुमी जी शेतां आसात ती शेतकाराच्या नांवार करात, ताच्या नंतर बाबा कॉन्ट्रॅक्ट करपाचें, शेतां रोवपाचीं, कशीं रोवपाचीं, आमकां कशी सबसिडी जाय, आमकां विधेयक म्हणून आमकां कितलें बजेट जाय, तें आमी सगळें सविस्तर आमी ती मांडटाले। जेन्ना हो कायदो बदललो आनी भाटकारी कायदो जालो तेन्ना प्रचंड हांगा उद्रेक जालो गोंयाक, आनी उद्रेकाचें स्वरूप तुमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीचें हांगा पतन जालें। तरी पूण ताणें सगळे साम दाम दंड भेद सगळे एकठांय करून तांची परत सत्ता स्थापीत केली। आनी ताच्या नंतर 2017 ताणें कुळाक भुलोवपाक आनी फटोवपाक एक नवो कायदो हाडलो थातूर मातूर करून। पूण आमचें एक स्पश्ट मत आशिल्लें की बाबा हो जो कायदो आसा तो बरोबर ना। आमको 1964 आनी 1976 जो कायदो आसा, 5th अमेंडमेंट सेक्शन 7 कसिलत्याची जमीन, ताचे प्रमाणे सर्वे करात, सर्वे करून इंडेक्स करात, म्हणल्यार फॉर्म 1 आनी 14 नांव चडयात आनी ताच्या नंतर जे कुळाक मालकी हक्क आसात, जे आमी सनदी म्हणटात, त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो। पण आज आमी पळयतात की जवळ जवळ आतां 2017 जवळ 6-7 महिने जाले, माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणटात की आमी लोकांक न्याय दितले, कुळाक आमी न्याय दितले। तशेंच आमी मामलेदार, स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करून आमी तांकां ते खटले निवाड्याक हाडटाले। पण आज पर्यंत आमी पळयतात की खंयच्या कुळाच्यो आनी खंयच्या मुणकाराच्यो केसी आज पर्यंत सॉल्व जाल्यो नात। त्या खातीर आमची मागणी आशिल्ली कुळ मुणकार संघर्श समितीची की पयलींची सर्वे आसा करपाची आसा ती करात आनी ताच्या नंतर तुमकां कसो जाय तसो कायदो लायात। पूण जो पर्यंत कायदो जायना 1976 कसेल त्याची जमीन, तो पर्यंत आमी ओगी रावपाचे नात। त्या खातीर ह्या विधानसभेक आमी हे सगळ्या आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसात तांचे कडेन मागतात की ह्या कायद्याचे ताणें आवाज करून आमी सगळे सविस्तर आमी ती मांडटाले। त्या खातीर खरोखरच आज पाळी आयिल्ली आसा की बाबा सगळे आमी विसरून एक मतान एक निर्णय घेवपा जाय की हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जरी समज म्हूण तूं विजय सरदेसाय हाडटा जाल्यार ताजें धुडगांवन तें भायर उडोवचें। कित्याक आज आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नाका, आमकां ट्रान्सफर ऑफ केसीस त्यो मामलेदार ज्यो आनी कोर्टान ज्यो कोर्टांतले मामलेदार गेल्यात ताजो आमकां फायदो कांय जालो ना। आनी सनसेट क्लॉज हे सगळ्यो ज्यो क्लॉजीस आसात त्यो सगळ्यो क्लॉजीस तांणी फाटी घेतिल्ल्यो आसात। आतां परत तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची आमकां कसलीच गरज ना। आमकां गरज आसा फकत आमची शेतां भाटांची आसात जे लॅक एक्विजिशन लावन आतांचे सरकार जे पळय आमची जमनी काडून घेवपाक सोदतात, जावं मोपाची जमीन जावं जाल्यार आनी खंयची तेरेवलची जमीन जावं
आणि वेगळे वेगळे तरेच्या स्वरूपान ते षडयंत्री कायदे हाडून लँड एक्विजिशन करून ते कायदे घडून आमच्यो जमनी काडूंक सोदतात. त्या खातीर ह्या सगळ्या गोष्टींची आमचो विरोध आसतलो. आमच्यो जमनी आमच्या नांवार जावपाक जाय. आमी थारायतले की बाबा सरकाराक ते दिवपाच्यो काय नाही दिवपाच्यो. जे सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें की आमी केशी खाला हाडून त्याचो निकाल लायतलो म्हणून, अरे जर तर त्या ऑफिसांनी मामलेदार कलेक्टरूच ना, ते तर तांकां चार्ज तर तुमी दिल्यात जाल्यार आमच्यो न्याय दितलो आमकां कोण? येयल्ल्या दिसा एडजमेंट, येयल्ल्या दिसा दुसरे थंय ना, तेका ड्युटी ना, हे ना. अरे कितें चल्लां हें? आनी म्हाजो एक विचार सरकारा लागीं विचारपाचो आसा, ज्यो 60 केशी आमच्यो भायर पडलेल्यो कोण मुणकारांच्यो, तेचेर अजून तेचेर कांयच विचार करूंक ना. हे कितें? हे आमकां फटोवपाचें काय पार या सरकाराचे?